देशाचो एकचार सांबाळप जण एका नागरिकाची जबाबदारी। काय समाजकंटक हो एकचार इबाडपाक सोदतात। ह्या समाजकंटकापासून सादूर रावात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां। भारताचो लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 148व्या जयंती निमतान सांखळे आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय एकात्मता दिवसाच्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। आम्ही पळयता की आजकालच्या युगात बरेच जण या देशाक विभाजन करपाचे पळयत असतात। वेगवेगळ्या कारणांतून विभाजन करपाच्यो सुरवात आसा, पण हेका आमी कोणूच बळी पडचे ना। आमी सगळे जाण ही आमची एकता मेंटेन दवरतले आणि म्हणून तर परत एकदा म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेलान ज्या वेळार भारत देश स्वतंत्र जालो, त्या वेळार पुराय देशात वेगवेगळे प्रदेश या वेगवेगळ्या अधिष्ठानाच्या सकयल आशिल्ले। आम्ही जर पळयत दिल्ली पासून काश्मीर पर्यंत वेगवेगळ्या राजांचे तसे स्थानिक राजांचे जे पयली राज्य आशिल्ले तांच्यांनी पयली आपली स्थानिक संस्थानां म्हणजे हैदराबादचे संस्थान आसतले किंवा ते दिल्लीचे संस्थान आसतले किंवा मराठातले महाराष्ट्राचे राज्य आसतले, अशा पद्धतीन वेगवेगळी राज्यां जरी आशिल्ली। भारत देश स्वतंत्र केल्लो, ब्रिटीश हांगातल्यान केल्ले, पण ही सगळी राज्यां एकत्र हाडपाचे काम जर सगळ्यात पयली कोणी हातात घेतले आसत जाल्यार ते सरदार वल्लभभाई पटेलान घेतले, म्हणून हो देश एक जावपाक शकलो। कोणाक तरी जम्मू काश्मीर वेगळो जाय आशिल्लो, कोणाक तरी आसाम वेगळे जाय आशिल्ले, कोणाक तरी नॉर्थ ईस्ट वेगळे जाय आशिल्ले, अशा विचारसरणीचे लोक सुद्धा म्हणजे जेका तुकडे तुकडे घेवन हे ह्या देशात म्हणजे ऍक्टिव्हली नक्सलाइटच्या नावा सकयल, आतंकवादाच्या नावा सकयल कोणतरी छत्तीसगडात आसतलो, कोणतरी मध्य प्रदेशात आसतलो, असे अजूनही बी ऍक्टिव्हली वेगवेगळ्या पद्धतीन काम करीत आशिल्ले त्या सगळ्यांचो नायनाट करपाचे काम जर कोणी केले आसत जाल्यार मोदीजीन केले, म्हणून हांव मोदीजींचे खूब खूब अभिनंदन करता।